नमस्कार, पळोवया प्राइम खबरो। 2012 चे इफ्फी टेंडर काढनासतना कंत्राद दिवन ESG नेम लायल्या खुटयाळाक मान्यताय नासतना वाटले पैसे। मंगळारा आमसभेचे फाटभुंयेर प्रुडंटाचो एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट। शिक्षण माध्यमाचेर 29 जुलै मेरेन समिती नेमची, 30 सप्टेंबर मेरेन विषय सोडवचो। समितीचेर फोर्साचे 3 वांगडी जायच, फोर्साची मागणी। सरकाराकडेन आयल्यात 35 नावां। 29 जुलै मेरेन मुखेल माहिती आयुक्त मुख्यमंत्र्याच्या राजन घाटेक उतर। आश्वासना उपरांत घाटेन सोडले उपोषण। मीठ कॉम्प्लेक्सांतले बेकायदेशीर गजालीचेर कितें उपाय केले? हायकोर्टान मागलो 4 सप्तकांत रिपोर्ट। गोवंश रक्षा अभियानाक अजून पडूंक ना सरकाराकडच्यान पैसे। आनी गोंयकारांनी मनयली गुरुपौर्णिमा। शाळा कॉलेजां आध्यात्मिक संस्था संप्रदायाचे सुवाळे। शाळा कॉलेजांनी केलो शिक्षकांचो भोवमान। खबरो विस्तारान। परिवर्तन सरकार आयलें, मात मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्या फुडारपणाखाला आशिल्ले ESGच्या परिवर्तनाकडेन देणे घेणे आसा अशें दिसना। 2012 चे इफ्फीची सुमार 1.5 कोटीची कंत्रादां टेंडर पसून काडनासतना दिली। इतलेंच न्ही, कांय एजन्सीची बिलां क्लियर करतना जाय तांची मान्यताय घेतिल्लीच ना। कोणूच विचारपी नाशिल्ले भशेन पयशे काडून वाटले। हे डॉक्युमेंट प्रुडंटाच्या हाताक लागल्यात। मुख्यमंत्री ESGचो अध्यक्ष तरीकय अशें। ESGची आमसभा मंगळारा जावपाची आसा। तातूंतल्यान कितें तरी निष्पन्न जातलें काय कितें? पळयात प्रुडंटाचो एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट। गोंय मनरिजवण सोसायटीतलो गैरकारभार उक्ताडार हाडूंक म्हायती हक्क कायद्याचो कोणेय उपेग केलो जाल्यार ते ताका जाय ती म्हायती दिना। सोसायटीतली बारीक सारीक म्हायती घेवंक सुद्दां सामान्य मनशाक कायदेशीर मार्गान झगडचें पडटा। ESG आनी सोसायटीतल्या कर्मचाऱ्यांचो असो कारभार चलता। आतां हो RTI डॉक्युमेंट पळयात। हे डॉक्युमेंटांतल्यान सोसायटीचे मंडळ नेम कशे खुटयाळाक लायतात ते स्पश्ट दिसता। टेंडर काडनासतना कांय जाणांक मोठे मोठे कंत्राट दिल्यात हे सोसायटी मान्य करता। RTI खाला विचारिल्लो प्रस्न, इफ्फी 2012 वेळार घडोवन हाडिल्ले संस्कृतीक कार्यावळी खातीर माटव उबारूंक, सावंड लायट स्टेज उबारूंक, बॅरिकेड्स घालूंक, बसपाची वेवस्था आनी असले गजालीं खातीर ESGन टेंडर काडला काय ना? ESGची जाप, संस्कृतीक कार्यावळी खातीर माटव उबारूंक, सावंड लायट असले गजालीं खातीर जायराती वरवीं टेंडरां मागूंक नाशिल्ली। अजापाची गजाल म्हणल्यार अर्जदार ऑगी डिमेलोन पयले फावट आव्हान दिलें तेन्ना ESGचो भौशीक म्हायती अधिकारी श्रीपाद नायकान तें मानून घेतलें ना। ताका लागून अर्जदाराक ESGच्या फर्स्ट अपिलेट अधिकारिणी कडेन आव्हान दिवचें पडलें। हे इतल्याचेरच सोंपना। आतां पळयात हो आनीक एक डॉक्युमेंट। हे डॉक्युमेंटांतल्यान ESGचो नेमा भायलो कारभार उक्ताडार येता। ESGचे संस्कृतीक कार्यावळीन वांटेकार जाल्ले कलाकारांचे फीचेर तंत्रीक ऑडिट समितीन केल्ली कांय निरीक्षणां नोंद केल्ली। तंत्रीक ऑडिट समितीची निरीक्षणां, कार्यावळीन वांटेकार जाल्ल्यांनी मागिल्ली रक्कम खूपच चड आशिल्ली आनी समितीन तांकां वांटपण करूंक लायिल्ले। कांय कार्यावळीचो खर्च चड दाखयला आनी ती रक्कम देवंक जाय। आतां ही मजेशीर गजाल पळयात। तंत्रीक समितीची 13 एप्रिलाक बसका जाली। हे बसकेन कार्यावळी खातीर सांगिल्लो खर्च कमी करपाचो सल्लो समितीन ESGक दिलो। पूण हें करप शक्य आशिल्लें काय कितें? सोसायटीन तंत्रीक समितीची मान्यताय घेनासतना 7 मार्च 2013 3 कोटी रुपयांतले 75 लाख रुपयांची बिलां पयलींच फारीक केल्ली। मान्यताय घेनासतना रक्कम फारीक। तंत्रीक समितीची मान्यताय घेनासतना फारीक केल्ली रक्कम 75.7 लाख। पणजेंतल्या कार्यावळी खातीर रक्कम 44.8 लाख। पणजे भायर जाल्ले कार्यावळीं खातीर रक्कम 34 लाख। ESGची सर्वसाधारण बसका मंगळारा थारल्या। हे बसके वेळार भाजपाचो आमदार विष्णू वाघाची ESGचो कार्याध्यक्ष म्हूण नेमणूक जावपाची शक्यताय आसा। वादग्रस्त ESGचो सरवेवस्थापक पदार कायम उरतलो। अजापाची गजाल म्हणल्यार ESGतली सगळीं सुत्रां ESGचो सरवेवस्थापक श्रीपाद नायकाच्या हातांत आसात। तो ESGचो सरवेवस्थापक, तोच भौशीक म्हायती अधिकारी आनी तंत्रीक ऑडिट समितीचो अध्यक्ष।
इफी वेळार आनीक एखादो मोठो स्कॅम जावचे पयलीं मुख्यमंत्री ह्या प्रकरणात लक्ष घालतलो काय कितें हो मोठो प्रस्न. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. शिक्षण माध्यमाचो विशय तडीक लावंक सरकारान 29 जुलय मेरेन तज्ञांची समिती नेमची आनी 30 सप्टेंबर मेरेन विशय तडीक लावचो अशी शिटकावणी फोर्सान सरकाराक दिल्या. फोर्साची बसका सोमारा पणजे चर्च हॉलांत जाली. सरकार नेमतो त्या समितीचेर कमीत कमी 3 वांगडी फोर्साचे आसचेच पडटले अशें मुळावे शाळांत इंग्लीश माध्यमा खातीर एकठांय जाल्ले पालकांचे संघटनेन मागलां. सरकारा कडेन सध्या शिक्षण माध्यम समिती नेमपाक 35 नांवां आयल्यात. फुडले 7-8 दिसां भितर 15 वांगड्यांची समिती थारतली अशें मुख्यमंत्री म्हणटा. फोरम फॉर चिल्ड्रन्स रायट टू एज्युकेशन म्हटल्यार फोर्स ह्या संघटनेच्या उत्तर गोंय फांट्याची बसका सोमारा पणजे जाली. 30 सप्टेंबरा पयलीं माध्यम प्रश्नाचो सुटावो करचो अशी मागणी ह्या बसकेत केली. Been resolved by the parents of Goa and force that we should set a deadline for the government. 29th is the deadline set for formation of the committee. Another resolution passed is that 3 members minimum from force have to be there, and the committee is given time till 30th September to conclude with the findings and the suggestions on the MOI issue. माध्यम प्रश्नाचो अभ्यास करपा खातीर 15 वांगड्यांची समिती फुडल्या सप्तका भितर नेमतले अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान प्रुडंटाक सांगले. फायल आयल्या म्हजे कडेन पण तांच्यांनी 35 नांवां सिलेक्ट केल्यामुळे म्हजे फुडें एक थोडोसो प्रॉब्लेम आयला. तो म्हणजे भितरली 15-16 नांव. आय डोंट वॉन्ट अ कमिटी ऑफ 35 बिकॉज दॅट वील बी टू बीग, अनविल्डी. सो आय वॉन्ट टू पुश इट डावन टू अराउंड 15. So now I have an exercise which I have to do, because if anyone is not selected, probably he might feel hurt. So that exercise is on. Yeah, totally. I'm on the job. Bureau report prudent. गोवा मीट कॉम्प्लेक्सांतले बेकायदेशीर गजालींची चवकशी करपाक हायकोर्टान नेमिल्ले समितीचे शिफारशी प्रमाण सरकारान कितें पावलां उखल्ल्यांत असो प्रस्न हायकोर्टान केला. फुडले 4 सप्तकां भितर हायकोर्टान सरकाराक रिपोर्ट दिवंक सांगला. मात कॉम्प्लेक्सांतल्यान जप्त केल्ल्या गोरवांक सांबाळपी गोवंश रक्षा अभियानाक सरकारा कडच्यान अजून एकूय पयसो मेळिल्लो ना. अभियान फाटलो 1.5 म्हयनो जाले कॉम्प्लेक्सांतली 113 गोरवां पोसता. सरकारान तांकां गोरवां फाटल्यान दिसाक 100 रुपया कुयदाद खर्च दिवपाचें थारलां. गोवा मीट कॉम्प्लेक्सांतले बेकायदेशीर गजालींची चवकशी करूंक हायकोर्टान नेमिल्ल्या समितीन दिल्ल्या अहवालाचेर सरकारान केल्ल्या कारवायेचो अहवाल हायकोर्टान सोमारा मागलो. गोवा मीट कॉम्प्लेक्सांत बेकायदेशीरपणान गोरवांची कत्तल जाता अशें हे समितीन आपल्या अहवालान म्हणिल्लें. कॉम्प्लेक्सांतले अधिकाऱ्यांचे मांसाचे वेपारी आनी गोरवांची कत्तल करतल्यां कडेन सेटींग आसतालें आनी तांकां जाय तशे ते दाखले दिताले अशें समितीन अहवालान म्हणिल्लें. सरकारान हे गजालींचेर कितें उपाय केला ताचेर 4 सप्तकां भितर अहवाल दिवचो असो आदेश हायकोर्टान दिला. मीट कॉम्प्लेक्सांतल्यान जप्त केल्ल्या गोरवांची जबाबदारी सध्या हायकोर्टान याचिकादार गोवंश रक्षा अभियानाचेर दिल्या. अभियानाक अजून सरकारा कडल्यान गोरवांचो कुयदाद खर्च मेळपाचो आसा. अभियानाक गोरवांचो कुयदाद खर्च दिवपाचो आदेश हायकोर्टान सरकाराक दिल्लो. 14 जुनाक 113 गोरवां याचिकादार अभियानाचे ताब्यांत दिल्ली. 22 जुलय मेरेन 4,84,000 खर्चाचें बील याचिकादारान दिलां. तातूंत गोरवाचे येरादारीचो खर्चय आसा. सरकाराक पयशांची परत याद करची आनी पयशे दिवंक एका सप्तकाचो वेळ दिवचो अशें हायकोर्टान अभियानाक सांगलां. 4 सप्टेंबराक हे केशीचेर हायकोर्टान फुडली सुनावणी जातली. रिपोर्टर मुकेश कुमार, प्रुडंटा खातीर. घेवं एक वेवसायीक विसव.